मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सणा परबेच्या काळात गरजेच्या वस्तूंची दरवाढ. दिवचल बाजारात कांद्याचो दर 60 ते 80 रुपया किल. पावसाक लागून कर्नाटकांत पुरवण उणी. आनीक दर वाडीचो अदमास. गोंयच्या मंत्रिमंडळान धर्मांतर विरोधी खर विधेयकाक दिल्या मान्यताय. जातूंत कांय गुन्यांवां खातीर आजीवन बंदखण आनी 5 लाख रुपया मेरेन दंड भरपाची ख्यास्त. विरोधी फुडाऱ्यां मदीं साबार प्रश्न निर्माण. नाल्ला पुनवे निमतान दर्यांत नाल्ल ओपून मनयलो पारंपारीक उत्सव. नुस्तेकारांची राखण, शांत उदक आनी नुस्तेमारीचो बरो हंगाम मेळचो म्हणून मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या मंत्रिमंडळान धर्मांतर विरोधी खर विधेयकाक मान्यताय दिल्या. जातूंत कांय गुन्यांवां खातीर आजीवन बंदखण आनी 5 लाख रुपया मेरेन दंड भरपाची ख्यास्त आसूं येता. लग्ना वरवीं जावपी धर्मांतरा सयत बळजबरीन आनी बनावट धर्मांतर थांबोवपाचेर ह्या विधेयकाचो भर आसा. पूण ह्या कायद्याची गरज कित्याक आसा आनी प्रत्यक्षांत कितें म्हणटा असो प्रश्न विरोधी फुडाऱ्यां मदीं उप्रासपाक लागला. पर्यावरणा विरुद्ध 39A विरुद्ध जे 17(2) हाडले तेजे विरुद्ध आनी आज जे गोंयकारांचे हाल जाता तेजे विरुद्ध ही बील हाडपाची गरज आसा. हो सरकार आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायवेट मेंबर्स डे कट करता आनी आमकां दॅट इज आवर प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार. आमी स्पिकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पळय आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय. आमचे फेर्दीन बाब रिबेलोन जे बील दिलें, चार्टर दिला ते हाडपाक जाय. बट दे आर नॉट गिविंग अस आवर मिडियम. आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा. हो लुटमार सरकार आनी ह्या सरकाराक डायवर्जन करपाक लोकां मदें फूट घालपाक अबाउट कॅथलिकां मदें, मुस्लिमां मदें, हिंदू मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. The bill has to be presented in the House and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful. But when I am a citizen of India, I have the right and it is my, in the constitution, what I eat, what should be my religion, someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आमचे संविधानान दिलेलो हक. आनी हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जाती मध्ये धर्मा मध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न. एंड दिस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क. गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट. गोंयची जी आज टुरिझम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, je baile tourist ashille, one of the main reasons is because of this non-state actor. Je baile गोंयांत येता आनी आमचे जे कम्युनल हार्मनी एंड पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो BJP सरकार करता. And whatever, whenever the bill is tabled, we will speak to this. No, 100%. Are kaide asa? Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. Conversion जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय. फोर्सफुली जाता जाल्यार this is the law. And there is already a law. Now why do you want to bring in something and create trouble? FCRA bill kirkeldemi, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide. आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्ताव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. This is the Goa Prohibition Unlawful Conversion of Religions Bill 2026. Come in assembly also dita on 31st before a assembly. Now see, Goan and Padeha
हिस्ट्री ना वो डेटा ना एनी कन्वर्शन जालें हितू वर्सां आमी आमगे मायनॉरिटीज आहाय जावं आमगे रिलिजियस ऑर्गनायजेशन्स आहाय बारीक मनशाक एक सामान्य मनशाक गरीब मनशाक सारको अनुसूचित जातीचो मनशांक हेल्प केलें हुई कन्वर्शन केलें म्हण कांय ना एविडन्स ना कोण कांय रिलिजियस कन्वर्शन कोणा फोटोन बटन करूं सोदना आनी एटलिस्ट गोंयांत तर ना अदर स्टेट्स म्हाका खबर ना बट हिंग ना पीपल शूड हॅव द फ्रीडम टू चूज नोटीस दिवपा जाय 60 days नोटीस दिवपा जाय कोणानी कितें नोटीस दिवपा जाय हेच पयलीं आनी केसीस जालो आहाय रिलिजियस कन्वर्शन गोंयांत 2-3 केसीस जालो आहाय त्यो तेंगे एविडन्स देखून घेवपाक चान्स पडना एट इनिशियल स्टेजीसाचेर भायर पडले देर इज नो वे दॅट आमी आमगेले यू नो दॅट रिलिजियस हार्मनी जावं युनायटेडली वी हॅव स्टूड फॉर सो मेनी इयर्स दॅट कल्चरल बॉन्डिंग आमगेलें बिटवीन ऑल रिलिजन्स आमी कितको हिंदू भावागे गणसा वयताय जावं मुस्लीम भावागे आमी ईदा वयताय जावं दुसरे भावागेर देर आर सिख्स देर आर सो मेनी कम्युनिटीज सो मेनी रिलिजन सो मेनी आमी तेंगे कितको वयताय ते भाशेन आमकां सदांच उरपा जाय BJP anti-conversion bill, it is in fact not at least required in Goa. आमकां तें गोंयकारां नाका. आमी गोंयकार बरे भाशेन रावताय. खुशालकायेन रावताय बरे भाशेन हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान and if there is anything there are proper rules. आमगेले bill आहा हिंगा. Why they want to create this disturbance between Goans I don't know. See वो BJP सरकार सदा सांगता हूँ. This BJP party is always against communities. They only want to divide Catholics, Hindu, Muslim for their benefit, personal gains. Yen goinkaran chintpa karos ha. We are against it and definitely all those MLAs, we will definitely 7 of us, I feel that all 7 opposition MLAs will be against it. Even I want to request the MLAs who are there, काल एक पोस्ट येयलो आमी कितले क्रिस्तांव जे आहाय ते भाव आहाय ते आमगेल्या भयण आहाय तो इन द BJP गव्हर्मेंट लेट अस सी हू विल सपोर्ट देम the government for this bill. We are against it and we will see because this is only a tactic to divide the amka goinkarang with the religious कास्टाचे रिलीजनाचे डिवाइड करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाषिश गोवेकार, लिन्सी मिनेझीस आणि सानिका नागवेकर. सणासुदीच्या काळात कांद्याचे दर खूप वाढल्यात. दिवचल बाजारात कांद्याचो दर 60 ते 80 रुपया किलोचेर पावला. पुरवण उणी जाल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान कांद्याची उपलब्धी उणी जाल्या आनी ताका लागून कांद्याचे दर वाडल्यात अशें विक्रेते सांगतात. येता त्या काळात खरेदी केल्ल्या कांद्याचे प्रमाण निश्चितपणान वाडूंक शकता अशें विक्रेत्यांनी सांगले. सणा परबांच्या दिसांनी दिसपट्ट्या गरजेच्या वस्तूंची गरज वाडिल्ल्यान लोकांक घराचे बजेट सांबाळप कठीण जाता. हो गिरायका कडल्यान आनी थळाव्या लोकांक कडल्यान मेळिल्लो अभिप्राय. भाजी सवय चवथपर्यंत तसे जातात चवथ दसरा मागीर सवय नाही वार्षिक वाटता काय आणि 2 महिने तसेच उरतात 60-80 रुपये 10 शकता अजून. पण कांद्या वाढपाचे कारण किती ही वर्ष कालच्या वर्ष पावस चढ पडले पिडर झाले. ही वर्ष कर्नाटक पाऊस ना ते आता महाराष्ट्र कांदा येऊ कर्नाटक कांदा ना पीक नाही वर्ष त्याला लावून वाढल्या रेट. कर्नाटकात खंयच पावस पडू ना पडूंक ना एकटा पडेल एकटा सायडीक पडूंक ना. वाढला कित्याक लागून कमी आहा मस्तरेट वाढला म्हणजे काढीत आहा असं काढीत आहे. नाही हो आता कांदो खंयच्यान येता तो महाराष्ट्र कर्नाटकाचो कांदो ना काढला म्हणून म्हारग झालो. कांदो येवपाक तो टायमार पावस कमी कांदो येवंक ना तो पीक सगळें खराब जाला. पीक खराब जालो. लेट पीक येवपाक डिसेंबर 10 महिने येतले ऑक्टोबर येतले. चवथीक बी कांदो म्हारग हां चवथीक कांदो म्हारग येतले आनी वाडटली आनी वाडपाक शक्य आसा. आता सध्या दर कितें आहा व्हडलो कांदो मोठो बारीक बरो कांदो जाग्यार चालू 5 ते 5.5 रुपया बरो माल क्विंटल. मागीर तुमकां आतां कसो विकचो पडटा व्हडलो कांदो बरो. व्हडलो कांदो आमकां कमीच म्हाका तो हांगा कपान आमी 70 रुपया कांदो येता तो 60 रुपया कांदो पडटा तो म्हापता 50 पडटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोंयची भूंय आनी अस्मिताय राखपा खातीर गोंय राखण यात्रा मोहीम सुरू करपाची घोशणा विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी करत गोंयकारांक एकठांय येवन ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावपाचें आवाहन केलां. 2027 वर्सा 27 विधानसभा सुवातो घेवन काँग्रेस परतून सत्तेर येतली आनी फुडलें सरकार घडोवपा खातीर गोंयचे लोक काँग्रेसीक मान्यताय दितले असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान उक्तायला. गोंयच पासो झगडपाक पयली जी सायन आसतली आमकां खात्री आसा आनी हांव सदांच म्हणटा आतांय म्हणटा 27 काँग्रेस आमदार जातले. काँग्रेस आनी ऑपोजिशन घेवन एक गोंयकाराचो सरकार जातलो. द बीजेपी विल बी डेसिमेटेड टू अ सिंगल डिजिट and this message is that I appeal to all the Goans. If defection needs to stop, then Goa needs to give a mandate with the single largest party. Goa needs a mandate, and with the way people are today moving all across the state, म्हाका खालतीकायन सांगपाक सोदता की Goa will give that mandate. आमी हे सेक्शन आमचे सरकार येल म्हणटोच पयली हे सेक्शन आमी हे रद्द करतले. नंबर 2 आम सांगला ते भाशेन विदिन द फर्स्ट 30 minutes we will make sure that this Karapur Sarvan project is scrapped. We will bring in laws like bought in Himachal Pradesh in 1958. We are studying. We will be very clear in our manifesto in Uttarakhand ki आमची गिरेस्तकाय, आमचे दोंगर, आमचे पर्यावरण, आमच्यो न्हंयो, आमची शेतां ही सगळे प्रोटेक्ट करपाक काँग्रेस पक्ष एक पावल मारतले. गोंयकारां बरे वयतले. आनी एक पावटी सांगपाक सोदता गोंयकारांक जो आमी हो एक इनिशिएटीव घेतला. दिस इज बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स. दिस इज फॉर गोवन्स की गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. मिस कॉल तुम्ही मारचे 8080963939 हेचेर. आमकां खात्री आसा प्रत्येक गोंयकार ही जी आमची मोहीम आसा, कॅम्पेन आसा, ह्या कॅम्पेनीक जॉईन जातलो. गोंयची माती सांबाळपाक, गोंयकारपण सांबाळपाक, गोंयची जमीन सांबाळपाक तो एक मोठे पावल आमी मारलेले आसा. तांकां आमकां लोकांचो सपोर्ट अपेक्षीत आसा. आतां आमी हेजे नंतर करापूर वयतले, जे आमच्यो बहुजन समाजाच्यो भयणी भाव इतले दीस जाले थंय प्रोटेस्ट करता आपली जमीन राखपा खातीर आनी वेगळीवेगळी सेक्शनां लायल्यान. सेल डीड आसती, सेल डीड सुद्दां सारकी ना. नॉर्मली जो FAR 60 to 80.62.80 आसतालो ते 200 FAR दिवन तो एक नवो गांव वसोवपाची एक षडयंत्र जोडी नंबर 1 म्हळ्यार विश्वजीत राणे आनी प्रमोद सावंत हांणी रचलेली आसा. त्या मोहिमेच्यान आमी ही कॅम्पेन आमची मुखार व्हरतली. आज आमचे काँग्रेस पक्षाचे लिडर तेन्ना डेंब्रावन आमी एक उलो मारिल्लो की जो हेल्पलायन नंबर आहा 8080963939 हेजेर मिस कॉल दिवन आज जे एक उलो आमी मारलेलो आसा की गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. आनी आज आख्खे गोंयभर हो प्रोग्राम जातलो. कित्याक आमकां खात्री आसा इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा, पूण ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचो सरकार आसा त्यार हे कॅम्पेन सक्सेसफूल करपाक गोंयकारान भायर सरपाक वेस्टर्न विचारपाचो आमदाराचो रायट. आनी जेन्ना 100 आमदार हो प्रश्न घालता इतलो इम्पॉर्टंट प्रश्न हो प्रश्न डिजालाव केलेलो आसा. सिंपल प्रश्न एनडीएचेर जे पड आज कन्वर्जन जाता तेजेर 39 हे डिजालाव केला. ही केसली ही खून करपाक लोकशायेची खून. इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. लोकांक खबर आसा हे लुटपाक जे पड लिस्ट जे पड लोकांक लुटला हे लिस्ट मागिल्ले आमी कितले चेंज जाले झोन कितले हे सगळे क्वेश्चन डिजालाव केला. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या दर्यादेगेर नुस्तेमारी लोकांनी दर्याचो भोवमान करपी पारंपारीक उत्सव नाल्ला पुनवेक हाजेरी लायली. दर्यांत नाल्ल ओपून नुस्तेकारांची राखण, शांत उदक आनी नुस्तेमाराचो बरो हंगाम मेळचो म्हूण प्रार्थना करून लोक हो उत्सव मनयतात.
या वेळार नुस्तेमार आणि तांची फामिली खवळिल्ल्या दर्या आणि अपघातापासून राखण मागून सुरक्षीत आणि यशस्वी नुस्तेमारीचो हंगाम मेळचो अशी आस्त बाळगून देवाची प्रार्थना करतात, नाल्लाची पूजा करतात आणि मागीर कृतज्ञतायेचे आणि भक्तीचे लक्षण म्हण ते दर्यान सोडटात. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण राज्यांत हवामानाचो खासा अलर्ट ना. फुडले 7 दीस गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतलें. हंगामी पावसाची उणीव अजूनय 30% परस चड आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सामको उणो पावस पडलो. चडशा वाठारांनी फकत हलको तो सामको मध्यम पावस पडला. पेडणेंत सगळ्यांत चड पावस 17.4 मिलीमीटर नोंद जाला. राज्यांत खंयच उटंगराचो पावस, गडगडाटी वादळ वा वेगान वारे घोळपाची म्हायती मेळूंक ना. नुस्तेमाऱ्यांक फकत महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगे खातीर दर्यादेगेची शिटकावणी ना, पूण अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी आनी लागसरच्या वाठारांनी वादळी वारे घोळपाची शक्यताय आसा. त्या वाठारांनी वचपाची येवजण करपी नुस्तेमाऱ्यांक ह्या वेळार पयस रावपाचो सल्लो दिला. गोंयाक दर्यादेगेवेली शिटकावणी ना. 2 सप्टेंबर मेरेन हलको तो मध्यम पावस. शुक्रारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.